हरे कृष्ण सर्वांकू मगल नमस्कार। हाँ सुस्मिता सखी देवीदासी कार्मिक नेम स्मिता कामत भट। आम्ही मूळ गोंयची पण आता रावतात बहरीनाथ। आज हांव नरकासुराबद्दल काणी सांगच्या इच्छिता। प्रतिवर्ष आमी दीपावली सेलिब्रेट करताची। फर्स्ट डे नरक चतुर्दशी, सेकंड डे लक्ष्मी पूजन, थर्ड डे बलिपती प्रदा आणि फोर्थ डे भाऊबीज म्हण। पण हाका नरक चतुर्दशी म्हण नाव कित्याक पडले म्हण आज आमी वट्टू लोक आयकुया। नरकासूर म्हण एक राक्षस आशिल्लो। तो भूमिदेवी आणि कृष्णाल चल्लो। जेन्ना हिरण्यकश्यप आणि हिरण्याक्ष राक्षस मस्त तपस करून तांकां मस्त पवर्स मेळटा, तांगेल उपटळ चड जाता भूमी वयर। एक पंत हिरण्याक्षान पूर्ती भूमिदेवीक घेवन पाताळात तग्गू उडयता। तेन्ना विष्णू वराह रूपाल अवतार घेवन येवन भूमीक वाचयता। तेन्ना जाल्लो चालो हो नरकासूर, ताका भौमासूर बी म्हणटाची। बाय बर्थ तो बरे आवसूबापसूल चल्लो आशिल्लो, बट संगतीन तो वट्टू डेमॉनिक नेचर येवच्या लागली। तागेल फ्रेंड हो बाणासूर आशिल्लो। बाणासूर म्हळ्यार एक व्हडलो डेमन, सगळं डेमॉनिक नेचर आशिल्ली। ते वट्टू डेमॉनिक नेचर नरकासुरा लागीं येवच्या लागली। वट्टू लोकांक त्रास दिवचे कसं बरंच ते ताका जावका आशिल्लें, सगळं राक्षसी प्रवृत्ती। अशी ताणें मदर अदितीले कानांतून चोरले। अदिती म्हळ्यार कोण? अदिती म्हळ्यार सगळे देवता लोकां लावसू। तिगेले कानाचे हाका बरें दिसले, चोरून हाडले ताणें। वरुणाले अंब्रेला चोरलो। देवते लोकांले प्लेग्राउंड मणिपर्वता म्हण ताजेर आपणाला अधिपत्य स्थापत्य केलें ताणें। इतले पूर्ण आसतना हे भूमी भितर कितले चंचंद चल्ली आशिल्ली राजकुंवरी, प्रिन्सेस 16,100 प्रिन्सेसाक आणि चोरून हाडून आपणाले प्रज्योतिषपुरा म्हण एक कोटे भितर दवरलो। हागेल हे उपटळ तडसूचे जायनासतना देवता गण वट्टू चिंतेत पडले। आता कशी हातूंतल्यान आमी भायर येवचे? इंद्रान कसं केलें म्हळ्यार तो कृष्णा लागीं वता। तेन्ना कृष्णा द्वारकेंत उरता सत्यभामा बरोबर, आनी वचून कृष्णा सांगता आमकां ह्या नरकासुराले उपटळांतल्यान वाचय कृष्णा म्हण। कृष्ण आपणाले वाहन गरुडाचेर बसून सत्यभामा बरोबर घेवन तो ते प्रज्योतिषपुरा लागीं वचच्या लागता। हे वत आसतना भागवतांतू इतले छंद करून वर्णन केला। ते गरुडा एक व्हड माउंटन अशी दिसता आशिल्लें, सत्यभामा लायटनिंग अशी आणि कृष्ण मोड अशी, काळो मोड आणि लायटनिंग फाटल्यान सत्यभामा आणि एक व्हड पर्वतार बसून येता अशी ते दिसता आशिल्लें म्हूण छंद करून वर्णन केलें। प्रज्योतिषपुरा पावतगीर ह्या प्रज्योतिषपुराक कावलगारा कोण आशिल्लो म्हळ्यार मुरा डेमन, आनी तागे शाप चल्ले। तांणी पॉवरफुल, तांणी राक्षस मस्त पॉवरफुल। तांकां क्रॉस करून ते कोटे भितर वच्चे म्हळ्यार असंभव आशिल्लें। पण कृष्णान आपणाल गधा कमोडकी घेवन ते कोटेच कंप्लीट ध्वंस करून उडयता, मुरा डेमना मारता। म्हणून कृष्णाल नांव मुरारी म्हणटाचें आमी। तागेल 7 चल्या मारता, मुरा डेमना मारून कडेर आपणाले चक्र आनी गदा प्रयोग करून नरकासुरा वधे बी करता। हें जाल्लें कार्तिकाचे चतुर्दशी दिवस, तशें म्हूण हाका नरक चतुर्दशी म्हणटाची। नरकासुरा मान उडोवन कृष्ण ते वट्टू 16,100 प्रिन्सेसाक फ्री करता आनीक मदर अदितीले कान्नाची घेवन तो इंद्रलोका वता ते हांकां दिवच्याक। थंयच्यान तो सत्यभामाक ते पारिजाताचें बी झाड घेता। आतां 16,100 राजकुंवारीक फ्री करतगीर ताणी म्हणटाची आमी मेल्यार बरी, कित्याक म्हळ्यार आमगेले आवस बापसूका आमकां आतां घेवची ना। इतली वर्स आमी ह्या राक्षसाले बंधनांत आसा ती, आनी आमचे कडेन कोणीय राजकुमार लग्न जावची ना, आमगेलें जीवन व्यर्थ म्हणटाचें। तेन्ना कृष्ण तांकां सांगता हांव तुमकां आश्रय दिता,
आनी हांव तुमकां वट्टू लोकांक म्हगेल बायल म्हूण स्विकार करता म्हण. अशें म्हूण कृष्णाक 16,108 बायल आसाची. हातूंतल्यान आमकां कसो शिकचा मेळटा म्हळ्यार बाय बर्थ आमी कितलेय बरे फॅमिली जन्मा येवं, आमगेल संगती कोणा बरो आसा ते आमगेल गुणा भितर रिफ्लेक्ट करता. म्हण केन्नाय आमी सज्जना संगती करच्या जाय, बरी संगती करच्या जाय. आनी सेकंड म्हळ्यार ज्यो डेमॉनीक क्वॉलिटीज आमगेल भितर आसाची तांकां वट्टू आमी काडून उडोवचें जाय. नरक चतुर्दशी दीस आमी वट्टू अभ्यंजन स्नान करताची. हाजे अर्थ आमी अशें करून घेवका, आमचे भितर कितें अचूये, मत्सरा, एनवियसनेस, ज्यो डेमॉनीक एक्टिविटीज आमगेल भितर येवच्या लागल्याची तांकां आमी वट्टू काडून उडोवन आमी कायम सज्जनाल संगती करन कृष्णाले लोटस फिटाचेर शेल्टर घेवका. कृष्ण मात्र एक आमकां सगळ्या दुख्खांतल्यान, सगळ्या प्रॉब्लमांतल्यान भायर काडटा. अशें म्हणून एवरी इयर आमी नरक चतुर्दशी सेलिब्रेट करताची. तो राक्षस नरकासुरा आसलो राक्षसा मारील दीस त्या दीस आमी वट्टू आमगेले असूये कितकित आसता ते वट्टू भायर काडून उडोवन पवित्र मनान कृष्णाले प्रार्थना करता. हरे कृष्णा. जय शिल प्रभुपाद.